दूध 2 रुपये देऊन गोवा डेअरी सरकाराच्या बॉल्सांतल्यानच पैसे काडपाक सोदता। गोवा डेअरीचे दूध 2 रुपयांनी तरी देवपाची शक्यताय आसा। डेअरीचे अधिकाऱ्याची मुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्र्याबरोबर बसक जाली। दूध 2 रुपयांनी तरी कमी करचें अशें सरकारान गोवा डेअरीक सांगलां। प्रेस कमी केल्यार डेअरीक लुकसाण जातलें। डेअरीन भरपायेचो प्रस्ताव दिवचो, सरकार भरपाय दितलो अशें खंय मुख्यमंत्र्यान डेअरीक सांगलां। गोवा डेअरीचो विशय विधानसभा अधिवेशना सावन गाजता। डेअरी 23 ते 24 रुपयांनी दूध घेता आणि 38 रुपयांनी विकता। दूध 2 रुपयांनी तरी देव येता अशें मुख्यमंत्र्यान स्पष्ट उलोवन दाखयला। डेअरीच्या प्रतिनिधींची मुख्यमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांवांगडा सोमारा बसका जाली। दुधाचो प्रेस 2 रुपयांनी देवंक सरकारान डेअरीक सांगला। दूध देंवयल्यार डेअरीक लिटरा फाटल्यान कितको फटको बसतलो ताचो प्रस्ताव सरकारान डेअरीक दिवंक सांगला। दुधाचे दर कमी करपाक लागून सुचयलां। त्याच प्रमाणे जे नुकसाण जाता दर देंवयल्या उपरांत गोवा डेअरी ते भरून दिवपाचें आश्वासन दिलां। त्या संदर्भात ताणें आमकां ताबडतोब प्रपोजल तयार करून सबमीट करपाक लायला। तांच्यांनी सादारण लिटरा फाटल्यान 2 रुपया देंवय म्हणून सांगलां। सध्या गोवा डेअरीच्या दुधाचो प्रेस पळयात। स्टँडर्ड दूध 38 रुपया, गायचे दूध 34 रुपया, तोंड दूध 31 रुपया। सरकारान डेअरीक लुकसाण भरपाय दिवपाची तयारी दाखयल्या, मात ते खातीर डेअरी सरकाराचेच भोल्सांतल्यान पयशे काडपाक सोदता। दुसरे वटेन अमुलान गोंयाक आक्रमक मार्केटिंग सुरू केला। सरकाराचेर पातयेवन डेअरी मार्केटान कितलो तेंप तग मारतली आनी सरकार कितलो तेंप भर घालतलो हे प्रस्नाची मात सरकार आनी डेअरी कडेनय जाप ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। मोपा विमानतळाक वारखंडची चड जमीन वता, ताका लागून ह्या विमानतळाक वारखंड मोपा अशें नांव दिवचें, तशेंच वारखंडच्या लोकांक विमानतळार काम दिवचें अशें वारखंडचे लोक मागतात। वारखंडे माऊली शांतादुर्गा देवस्थानाचे जमनीक धर्मीक म्हत्व आशिल्ल्यान ती जमीन सरकारान भूंय संपादनांतल्यान कडेक काडची अशेंय थंयचे लोक मागतात। मोपा एअरपोर्टासाठी वारखंडची जवळजवळ 22 लाख जमीन वयता आणि मोपाची 23 लाख वयता। शिवाय जो रस्तो करतले तो पूर्णतः वारखंडच्या नांव येतो। तो 100 मिटर जवळजवळ रुंदीचो आसतलो रस्तो आणि हेका लागून वारखंडची जमीन मोपापेक्षा सुबेज वयता, पूण वारखंडचा नामनिशाण खंयसरच दिसना। फक्त वारखंड मोपा हे नाव आसता ताका, अशी आमची एक प्रमुख मागणी आसा। ते वारखंड गांवाचे आज खूबसो बेकार वियोग आहा आणि लोकांची कितल्योशो जमनी गेल्ल्यो आहात, तर त्या लोकांक त्या भुरग्यांक फुडें ह्याच्या भवितव्यासाठी सविशय मेळचे याच्यासाठी आता धर तेंच्यानी कसलो तरी एअरपोर्टा संदर्भात एका कोर्स बी आसा ते एडिशनल तांकां आता धर ट्रेनिंग दिवन त्यासाठी त्यांनी तयार करूचे। वारखंड्या माऊली शांतादुर्गा देवस्थान समितीच्या वांगडी आणि लोकांची मंगळारा बसका जाली। ह्या देवळाची जमीन आणि सर्वे क्रमांक 44 ची जमीन विमानतळा खातीर घेवची न्ही अशें लोक मागतात। विमानतळाक आमचो विरोध ना अशें वारखंडकारांनी स्पष्ट केले। सगळ्या लोकांचो एअरपोर्टाक फुल सपोर्ट आसा अशें तेंच्यांनी जाहीर केलें। फक्त एक 44 सर्वे नंबर आसा, तेतून आमच्या देवस्थानाचें एक झाड आसा। ते जर शक्य जाता जाल्यार ते तशेंच दवरचें गव्हर्मेंटान, ही एकच मागणी आमच्या देवस्थानान केलेली आसा। जो आता सेंट्रल गव्हर्मेंटचे डिसिजन आसा की जे शेतकऱ्यांक आसा की तेंचो जो रेट आसा तो 34 रुपये 60 पैसे दिल्लो आसा तो बदली करूंक जावो आणि आता जो नवीन जो रेट आसा तो शेतकऱ्यांक दिवंक जावो। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। नवो दाबोळी टर्मिनल 19 डिसेंबराक न्ही 3 डिसेंबराक उक्तो जातलो। दाबोळीच्या नव्या टर्मिनलाच्या उक्तावणाच्यो नव्यो तारखो दाबोळीचो आमदार माविन गुदिनोन जाहीर केल्यो। टर्मिनलाचें उक्तावण 3 डिसेंबराक जातलें आनी 13 डिसेंबरा सावन टर्मिनल सारकें चालीक लागतलें। मुख्यमंत्र्याच्या वाडदिसा सावन दाबोळीचें टर्मिनल पुरायपणान सुरू करपाचो बेत थारता। नागरी हवाई मंत्रालयान खंय ह्यो तारखो जाहीर केल्यात। आज सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीन डिसायड केला की हे इनॉग्रेशन 3 डिसेंबर जातले म्हणून एट 1 o'clock इवन टायमिंग डिसायड केल्लो आसा। सो सिन्स इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली दे हॅव प्रिसिडन्स आणि 3 तारखे 1 वराचेर हे न्यू टर्मिनल इनॉग्रेट जातले। फर्दर डायरेक्शन्स आर दॅट इट शूड बी फुल्ली ऑपरेशनल बाय 13 डिसेंबर विदिन द नेक्स्ट 10 days। त्यांनी सांगला बेश्टे सॉफ्ट ओपनिंग केले म्हणून जायना, 10 दिसां भितर हे फुल्ली ऑपरेशनल कर म्हणून त्यांनी सांगिल्लें आसा। नवो दाबोळी विमानतळ टर्मिनल हो नागरी हवाई मंत्रालयाचो प्रकल्प, तो बंद जावपाचो प्रश्नच येना असो दावो माविन करता। Dabolim Airport has come to stay forever. After experiences of other states where after new airport came,
old airport was closed. We are aware of this problem that such a thing can happen. That's why we are more vigilant. So the question of somebody trying to take Goa and Goans for a ride by closing down Dabolim airport does not arise at all. दाबोळेचे नवे टर्मिनलाचे 19 डिसेंबराक उक्तावण करून 26 जानेवारी मेरेन तो पुरायपणान चालीक लागतलो अशें 4 दिसां फाटीं मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयल्ले. सगळी तयारी जाल्यार उक्तावण त्या पयलीं जावं शकता अशें तांणी म्हणिल्ले. आतां नागरी उड्डाण मंत्रालयान नव्यो तारखो दिल्यात. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.